G8 page 100 ये जेजू आमच्या सौम्य. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. पृथ्वीच्या शिमापर्यंत ते पोरगोट करात. धीर घेयात, पियेनाकात. होबळे आमचो सर्वोण्णार येवचो जालो. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ह्या मिसान आतां वांटो घेतना आमी देवाचें बोगसणें मागया. कित्याक आमी सगळीं बरीं मनशां, पूण सट करून चिंती नासतना दुसऱ्यांनी कितें वायट म्हणलें वा केलें जाल्यार आमी तांकां रोखडेंच वायट करता, वायट म्हणटा. मागीर आमकां दूख लागता. कित्याक आमी सगळीं जाणां एकामेकाचो मोग करता आनी मोगान आसुनूय असलें जालें की ना, मागीर आमकां एकामेकाक दूख लागता. तातूंतली मागीर आमकां भायर सरोंक सॉरी म्हणलें जाल्यार आमकां बोगसूंक जायना. कित्याक तुवें अशें केलें, करूंकूच फावना आहलें अशें म्हणटात आमी. पूण हे अशें मागीर आमचे भितर रावलें की ना, उरलें की ना, मागीर तें आमकां खावंक लागता. असलीं सगळीं पातकां आनी पातकांचो जो परिणाम जाल्लो आसा आमचेर, तो आमी आतां भायर काडया. सायबा, आमकां पुसून काड, आमकां परतून तुजे गोठायेन भर आनी तुजे सारकें आमकां जावंक अदीक आनी अदीक कृपा दी. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया आनी काळजान थावन देवाचें बोगसणें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया. बरोबर, हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. मागुया. सासणाच्या आनी काकळूतसारा देवा, तुज्या पुताक आमी दावी मेळूंक वेतांव. संवसारीक कोरण्यो आमचे वाटेर आडकोळ जायना जावच्याक सर्गींचे जाणवायेन आमची मनां उजवाडाय. हे परी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वयलें वाचप. ओरोण्यान आनी सुकळी जमीन कुशाल जावं, पाड जमीन सोंतसून आनी फुलूं, कोमला भाशेन तिका फुलां फुलूं. ती सोंतोस बरीत जावं,
आनी आनंदान भरून गितां गावन तिका दिल्ल्या लेबनाची मोहिमा कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप सुरेस्पराची मोहिमा ती पळयतली देवाचो प्रताप ती देखतली तोकलोलो हात गोट करात तीर करात कडकडटोली दोंपरां बिवकुरी काळजां म्हणात धीर घेयात भियो नाकात हो पळय तुमचो देव येता सूद घेवन तो येता देवाचें फारीकपण पावता तुमकां सोडूंक तो येता तेन्ना कुड्याचे दोळे उगडटले बेऱ्याचे कान उक्ते जातले तेन्ना मेरवा भाशेन तोंटे उठ्ठले आनी मोहिमेच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो कित्याक ओरोण्यांत उदक व्हांवता कोरपोल्ल्या गांवांतल्यान जोरी फुट्टात सुकी कोर्दी जमीन एक तोळें जाता तानेलोले भुंयच्यो जातात उदकाच्यो जोरी जंय कोल्याची दोळ आसली थंय उपजवतली बेटो आनी लोंवो तांतल्यान बोश्टावून नासलेल्यो एक राजमार्ग वेतलो ताका पवित्र बाट म्हूण पाचारतली मेल्लीं मनशां त्या रस्त्या वेल्यान वेचिनात आनी वाट नोकलो आसलोलीं पर्यान त्या रस्त्यार वाट चुकची नात थंय शिव आसचे नात रानवटूय जनावरां तेवटेन फिरची नात पूण फकत सोडवण मेल्लेलीं त्या रस्त्यार चलतलीं कित्याक सर्वेस्परान सोडयल्यांत तींच परत येतलीं संतोशाचे उल्हास सोडून तीं सियोनांत येतलीं तांच्या मुखामळार सदांच कुशलकाय रोसतली संतोश आनी कुशलकाय तीं भोगतलीं दूख आनी रुदोन नाच जातलें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी आमचो देव येवचो जालो आमकां सोडूंक येतलो परत म्हणया आमचो देव येवचो जालो आमकां सोडूंक येतलो सर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकता खरेंच शांतीची खबर देव सांगता ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचतली आमचो जबाब आमचो देव येवचो जालो आमकां सोडूंक येतलो मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात नीत आनी शांती एकामेकाक वेगीन घेतात विस्वाशीपण भुमींतले उपजवतलें आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड आमचो जबाब आमचो देव येवचो जालो आमची सोडवण येतलो सर्वेस्पोर आपणाक आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफूळ पिकाळ न्हीद चोळूंक येतलो ताचे मुखार ताचे पावलांनी पावलां घालून येतली शांती चो जबाब आमचो देव येवचो जालो आमकां सोडूंक येतलो उद्गाराक सगळीं उबी रावा हो पळे येतार आसा मनशा कुळाचो दोनी आमच्या गुलामपणाचे जू तो काडून उडयतलो Salve,
Sorvespora, Sorvespora, Suiza. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू बसून शिकवण दितालो आनी गालिलियाच्या आनी जुदेयाच्या गांवांतले आनी जेरुजांतले फारिजेव आनी धर्मशास्त्री येवन थंय बसलोले आनी पेडेस्तांक बरी करूंक सर्वेस्पराची शक्ती ताचे सोवे आसली. तेन्ना कांय दादले आर जाल्ल्या एका मनशाक अंतुर्नार घालून घेवन आयले आनी ताका भितर हाडून ताच्या फुड्यांत दवरूंक सोदताले, पूण लोकांक लागून खंयचेच वाटेन ताका भितर हाडूंक मेळो नासलें देखून ते पाटोसाचेर चडले आनी नळे काडून अंतुर्ना सयत ताका मोदेकोत जेजू मुखार देंवयलो. तांचो बावार्द पळोवन जेजून म्हणलें, मनशा, तुजीं पातकां तुका बोगसलीं. आनी धर्मशास्त्रांनी आनी फारिजेव आपल्या मनांत म्हणूंक लागले, देव निंदा उलोवपी हो कोण? देवाक मात सोडून कोणाच्यान पातकां बोगसूंक जाता? तांचें चिंतप जाणा जावन जेजून परतीपाळ केलो. तुमच्या मनांत तुमी तशें कित्याक चिंतात? तुजीं पातकां तुका बोगसलीं वो उठ आनी चल हांतलें खंयचें म्हणूंक अदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बोगसूंक पदवी आसा म्हूण तुमकां रूज करचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें अंतुर्न घे आनी तुज्या घरा वच. आनी रोखडोच सगळ्या उजीर उठून आपूण न्हिदलोलो तें अंतुर्न घेवन तो देवाची तूस करीत आपल्या घरा गेलो. आनी सगळीं एकदम थोटाकलीं आनी देवाक वाखाणटालीं आनी भिरांतीन बरोवन म्हणटालीं, विचित्र वस्तू आमी आज देखल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, देवाचें उतर आयकलां आमी आनी तुमी हिंच्या पावंड्यार आसात, थंयचो थान कितें तरी तुमकां पोटलां आसतलें, बरें लागलां आसतलें, ओ तातूंतल्यान तुमचे पळय सुटावे आसा ते तुमकां मेळ्ळे आसतले. म्हाका तरी एका मुद्द्याचेर ध्यान मन लावंक जाय. पळयात, शेवटी कितें म्हणटात पळय ते, विचित्र वस्तू आमी आज देखल्यो. विचित्र वस्तू आमी आज देखल्यो. केन्नाच ताणें पळोवंक नासलेलें की एका आरकाराक जेजू उतरानूच ताका बरो कोत्ता आनी धाडटा. हो एक व्हडलो चमत्कार. ही एक पिकोवणी जी ताणें केन्नाच पळोवंक नासलेली. ताका लागून आमी कितें पळयता हांगसर, जेजू आमची पातकां बोगसूंक ह्या संवसारांत आयला म्हणटा. पातकां म्हणचें कितें? आमचें जिवीत जेन्ना आमी देवा बरोबर जियेना, देवा बरोबर आमी सगळें करिना, तेन्ना आमी पातकान जियेता. आपलेपणांत आमचे वस्तूंकी सगळें करूंक लागता. चिंता उतर आमचें ते प्रमाणे आसता आनी चालूय. जेन्ना हे भाशेन जाता, थोडो वेळ म्हूण हितून आमी बरें कोत्ता, पूण मागीर आमची बॅटरी मागीर डीम जाता. ती चार्ज करूंक जायना. तो चार्ज करूंक जाय जाल्यार आमी जेजूक एकवटून रावंक जाय. तेन्नाच की बऱ्यो वस्तू चिंतना उतरान कोन्यो ताचे सोवें त्यो उपजावतात. नाजाल्यार आमकां चड उगत करूंक जायना. कित्याक लागून दुसरी तर पातकान जियेतात आनी ती बरें करिना, उतरांनी करिना आनी चालींतल्यान,
जाल्यार तें आमकां रोखडेंच लागता आनी आमी तांचे सारकीं करूंक लागता म्हणटच मागीर तातूंत आनीक देव ना आमी पळयात केन्नाय आमी घाय सवता ती एक चालूच जालेली आसा फोटी मारता चोदता हे भाशेन थोडी वस्तू आमी कांय न्ही कितें कोत्ता म्हणटच ते कित्याक लागून जाता कित्याक तातूंत आमकां देवाची घोटाय ना हे आपल्यापणान जियेता म्हणून तशें हें पातक म्हणटा हें पातक काडपाक जेजू आयलोलो आसा म्हणून आमच्यान कशे भाशेन काडूंक जाता तें ताका पयलो सुवातेर उलो मारूंक जाय ताका उलो मारलो की ना सायबा म्हाका हातूंतलो वाचय सायबा म्हाका ह्या फुडें ते भाशेन करूंक नाका हे भाशेन सांगलें की ना तो जालो पयलो पावंडो दुसरो पावंडो म्हणजे कितें म्हणून कोत्ता हांव केन्ना म्हणून कोत्ता कित्याक लागून कोत्ता हांव हें मातशें आमकां कळोंक जाय कशें कळटलें एक पाटी ही चिंतना आमच्या मनांत आयलीं की ना रोखडीच ती चिंतना आनी ताका लागून आसलेली भावना जेजूच्या नांवान भायर काडूंक जाय जेजू 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 हे भाशेन म्हणलें की ना ती मागीर भायर सरतात आनी तो जागो भितरल्यान रिकामो जाता दुसऱ्या सुस्कारान आमी जेजूक आमचे कुडींत मनांत घेता आनी हे भाशेन तो त्या जाग्यांचेर बरोवन येता आनी ताची घोटाय मागीर आमचें सगळें वाडटा मागीर ताचे घोटायेन आमी आदले भशेन करिना आमी थोटकता कशें म्हणून हें जालें हें ताका लागून जाता कित्याक तो आसा आनी हे भाशेन आमकांय ती आर जालेली आसा आमी धरलेली आसा कित्याक पातकाक लागून म्हणटच ताका थिंचोर घेतलो की ना तो आमकां सुटयता आनी मागीर आमी ताचे सारकी बरें पळय तें करूंक लागता उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान हे भाशेन करीत तर आमी खुशाल जातले आमी खरी आनंदान जियेतले दुसऱ्या वाटेन आमी खुशाल आसचे ना आमी भितरल्यान सारकी तळमळीत आसतले हें सगळें आतां आमी समजल्या पूण ते भाशेन जियोवच्याक आमी देवा बरोबर थोडो वेळ सारया सदांच जेजूनच आमकां सांगलां तो पळय जशे भशेन रातचो बापाय बरोबर थोडो वेळ सारतालो सकाळीं तो वेळ सारतालो तेच भाशेन आमी चड उगोत न्हय तो सारतलो खूब उगोत आमी थोडो 5 मिनट जेजूक एकवटोन हे भाशेन न्हिदोंक गेलीं की ना मागीर आख्खी रात आमी चार्ज जातले सकाळीं उठलीं की ना ताका एकवटून उठलीं की ना आमी आख्खो दिसभर सोंपेपणी दुसऱ्यांच्या पातकान पडचें ना पूण दुसऱ्यांची पातकाय बी आमी जेजूच्या ताब्यांत करतले आनी तांचे पासत हे भाशेन मागतले जेजूनच आमकां सांगलां जे कोण तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात आनी तांकां मागीर ती घोटाय मेळटली कित्याक तुका मेळिल्ली आसा तूं आतां बरे भशेन जियेताय जेजू भशेन आमी जालेली आसा तर ताणें आमकां सांगलां आमी सदांच दुसऱ्यांक ताकाय कोटोन बरें करूंक जाय हें करच्याक आमी सगळीं जाणां आतो शेवटेन धरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें दवरया ताका ओपून दिवया ताका भेटोवया सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 म्हणून प्रत्येक सुस्कार काबार जाय सोर जेजूच्या नांवान तो भायर काडीत जाल्यार सोंपेपणी आमच्यान जेजूच्या एकवटान रावन तो आमकां पातकांतली सुटयतलो आनी आमी विचित्र वस्तू पळयतल्या आमच्याच जिवितान ह्यो घडोवन येतल्यो हे परी ताणें आमकां कुरपेन भरलेली आसा हे कुरपेन बरोवन आमी सगळीं आमच्या संवसारा पासत मागया कोरोना व्हायरसाक लागून आमकां इगोर्जेंत येवंक जायनासलेलें घरा रावन आमी मिसान वांटो घेताले पूण आमी जाणो जेन्ना आमी इगोर्जेंत येता आनी बरोबर मागण्यांत रावता तेन्ना आमकां अदीक घोटाय मेळटा आनी जेजू आमच्या काळजांत येवन आमचे सांदे कुडीचे मनाचे आत्म्याचे तो गोठ करता आतां आमी सगळ्या संवसारा पासत मागया सोर पुदिदारा आनी काकलुत्सरा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल कश्टतलें पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोणवाळेन आयकून घे ही अवचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणां खाल येवंक
हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. C10 Baba Boini Bapak Betong, page 32, C10. Baba Boini Bapak Betong, Bangana Karupe Naka. आपल्या काचा सोवेवो पो जेसू तुझे कालीस मागता. आयच्या दिसा आखेचिने देवा कुशी कोरीस निगो. मोगान वेगून जिवीत सोडून जेसू तुझे कालीस मागता. जेसू मागता कुशेन दिता सगळेच मोचे बापाक मोगता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपो दितात देवा बापाक. मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सोबेच्या दावाक सोबेस्पोर मानून घेव. सुर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोळ्यान मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडून जोडूंक आमी पाव अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. आमची काळज जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, सोर्व कालयान सोर्व थाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणेचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलो. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोड दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पला तुज्या वैभवान. उसर्गी तुका आसोय सोय. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका आसोय. उसर्गी तुका आसोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरमता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा, तुझ्या येण्याक आमी ओटवेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवर मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पोती बागयोन झुजे बागयोन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर बागयोन आमरोज आनी बागयोन फ्रांसीस बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, जेजू जो आमच्या काळजांत जियेता ताका हाजीर जावन ताका एकवटोन सगळीं आमची इंतेसां मागणी मनांत दवरया. आनी ह्या मिसाचें जें खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत धरून आतां आमी एका मनांत एका काळजांत जेजूक एकवटोन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाचें उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय आनी घरा आशिल्ल्यांक तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. D2 आमी सगळीं एक, पेज 47. I'll put this D2. one.
तुमी तुमच्या जाग्यारूच राहात, आमी तुमकां कोमया दिवंक येता. तुमी तिजोरूच राहात. जेजू आमच्या काळजांत आसा, आमी दोळे धांपून ताका एकवटून रावया. आनी जंयसर आमी दवरलेलीं आसा पातकाक लागून, तें सगलें आमचें भितरलें जिवीत, चिंतनां, भावना ताच्या ताब्यांत करया. आनी जशे भाशेन त्या लोकांनी, त्या मनशांनी आपल्या शेजाऱ्याक, भावाक जेजूशी हाडलो, तेच भाशेन आमी आमचेच कुडीक जेजूशी हाडया. आनी आमकांच न्हय, पूण जंय आमी जियेता तांकांय बी आमी जेजूशी हाडया. आनी ताणें ताचो हात लावन तांकां बरी करची. के दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खोशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळी, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खोशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सुर्गीचे बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी, देवा आमचे बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय. आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सुर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोभ दिवंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूच्या नांवान. मातसो गूत बसात. पयलीं स्वते तुमकां सगळ्या जाणांक वाखाणटा, देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचेर सुबा आशिर्वाद पडो म्हणून मागीर हांव तुमकां म्हणून हितून बेसांव दितलो. मिसां ह्या सुमानांत 7 आनी 8 आसतली. तुमच्यान त्या नंबराचेर दुसऱ्यांकूय तुमच्यान सांगूंक जाता. 9075212942 हो थंयसरूय बरयल्लो आसा. ताचेर तुमच्यान बुकींग करूंक जाता. बुकींग कित्याक करता म्हणजे चड लोक जायना जावच्याक. इतलो म्हणून तूं लोक आयलो, मागीर दुसरे जागे आहात आमचे कडेन, तांचेरूय तुमच्यान बसूंक जाता बुकींग केलें ना जाल्यार. आतां आनी एकूय तुमकां हांव सुचयतां. तुमी थोडीं जाणां मोटरान येतात न्हय, तर मोटराचो नंबर तुमी दिवंक जाय. थंयसर आमकां तुमकां भितर घेवंक जाता. मागीर भितर येवन तुमच्यान पार्किंग करून, नाल्यार तुमचे मोटरां भायरूच आसतात. तर ते भाशेन 7 मिसाचे लोकांक म्हणून तूं मातशें फुडें दवरतलें. 8 लोक आयलो की हांगसर पार्किंग करता. ते सायडीन हांव ताका सांगता उक्तें करात म्हणून. तुमच्या ते सायडींतल्यान भायर वचोंक जाता. मागीर तर हें आयतार दीस फाल्यां म्हणून तूं सायबीण मायचो दीस जावन आसा. म्हणटच आमी 2च मिसां दवरलेलीं आसा. सुबेज लोक आसत तर जाल्यार आमी मागीर आनी एक मीस मागीर 9 घेतल्या. पूण आतां म्हणून तूं 2च मिसां दवरलेलीं आसा. कित्याक फाल्यां पणजे म्हणून तूं फेस्त आसा. पूण पणजेची इगोर्ज दाखलोली, तांच्यान सुबेज लोकांक घेवंक जायना. सोशल डिस्टन्स दवरचें पडटा. थोडींच मिसां आसात. ताका लागून लोक म्हणटालो फादर आमी हांगसर येता,
तुमच्यान येवंक जाता आनी मागीर थंयसर उमाळांक वचोंक जाता. म्हणटच हे भाशेन आमी पळयतल्यांक कशे भाशेन बंदोबस्त करूं. आयतारा दीस आमी 4 मिसां दवरल्या कित्याक ह्या आयतारा दीस खूब लोक आसलेलो आनी मागिरूय लोक आसलेलो तांकां आमी मीस म्हणूंक जातालें आसलेलें पूण आमी नोका आसलेले हांव. तर आतां आदले भाशेन 8, 9, 15, 10, 15 10-15चे मीस इंग्लीश भाशेन आसतले पूण आमी 7चेय मीस दवरला म्हणटच 7, 8, 9, 15, 10, 15 हे भाशेन 4 मिसां आसतलीं. सांजेची मिसां आमी दवरूंक ना कित्याक उमाव 9 ती 5 पर्यंत आसता. मागीर ती काजारां बां आहा पळय ती मागीर हांवें दवरलेली आसा आनी लोकांक आमी घेना कित्याक लोक आयलो की ना मागीर लोक हांगसर डिस्टर्ब जाता. तर आमी हे नवे एक्सपेरिमेंट ट्राय कोत्ता म्हणटच सांजेची मीस सांगेना पूण सांजेचे मीस इंग्लीश भाशेन तुमच्यान 7 आमच्या युट्यूबाचेर पळोवंक जाता. म्हणटच ताच्या आदीं म्हणून तो पवित्र भुजोण आसता 6:30 ते 7 मागीर 7 ते 7:30 आमचे मीस इंग्लीश भाशेन आनी मागीर त्योस आसा मागीर ते 8 आमी बंद कोत्ता म्हणून येता. हे भाशेन आमी ट्राय कोत्ता म्हणटच तुमकां जाय जाल्यार त्या वेळार तुमच्यान घरा येयलीं की ना मागीर ते भाशेन सांजेच्या दिसाक थोड्यो वस्तू आमच्या पळोवंक जाता भाग घेवंक जाता आनी भाशेन मागीर जेवणाक आमच्यान तयारी करूंक जाय. तुमकां तर कुमसाराक वचोंक जाय आमचे पाद्री थंयसर बसलेले आसात कुमसाराक वचोंक जाता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोठूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाक्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. F24 page 97.